नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। तर आता सुरू करूयात गोवा टॉप 25च्या ह्या मुखेल खबरांक। साळ न्हंयेतली माती काढून न्हंयेतल्या बेटांचेर उडोवपाच्या प्रकाराची गैरसोय कोस्टल झोन मॅनेजमेंटाच्या अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केली। गोमंतक टीव्हीन गेल्या म्हयन्यात ह्या विशीं खासा रिपोर्ट केल्लो। साळ न्हंयेत ड्रेजिंग चालू आशिल्ल्याचो गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडिल्लो। हाचो सैमाचेर वायट परिणाम जावपाची शक्यता आशिल्ली। ह्या ड्रेजिंगेक लागून सैमाचेर कितें परिणाम जाला हाची अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केली। साळ न्हंयेतली माती काढून न्हंयेतल्या बेटांचेर उडोवपाच्या प्रकाराची गैरसोय कोस्टल झोन मॅनेजमेंटाच्या अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केली। गोमंतक टीव्हीन ह्याच्या विशीं खासा रिपोर्ट फाटीं केल्लो। साळ न्हंयेत ड्रेजिंग चालू आशिल्ल्याची गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडिल्ले। हाचो सैमाचेर वायट परिणाम जावपाची शक्यता आसा। उगव्या हरिजन वाड्यावयल्या श्री चंद्रकांत उगवेकर आणि कृष्णा हरिजन हांच्या घराक उजो लागिल्ल्याची घटना आयतारा सांजेच्या 6 वरांचेर घडली। शॉर्ट सर्किट जाल्ल्या कारणान घराक उजो पेटले अशें थळाव्यांनी सांगले। प्रशांत धारगळकर हांच्या नेतृत्वा खाला उजो पालोवपी दल घटनास्थळाचेर पावलो आणि बेगोबेग उजो पालयलो। उजो पालोवच्या आदीं रांदचे कुडींतले गॅस सिलिंडर बेगोबेग भायर काडले। 2 वरां भितून उजो पालोवन दळान उजो पालयलो। 5 ते 6 लाखाच्या मालमत्तेचें लुकसाण जाला असो अहवाल उजो पालोवपी दळान दिला। थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक उजो पालोवपाक बरो तेंको दिलो। तशेंच गांवच्या लोकांनी सुद्दां तेंको दिलो। दाबोळे वालेस जंक्शन सिग्नला लागसारला भौशीक बांदकाम खात्याच्या उदका विभागान उक्ताडार सोडिल्ल्या उदकाच्या पायपलायनींतल्यान शेकड्यांनी लिटर उदक व्हांवून वता। एका वाटेन लोकांक उदका खातीर हाल सोंसचे पडटा जाल्यार दुसऱ्या वाटेन उदक व्हांवून फुकट वता। उदका पुरवण विभागाच्या ह्या बेजबाबदार कारभाराचेर थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायला। रस्त्या कुशीक पायपलायन फुटिल्ल्यान रस्त्यान यो वच करपी लोकांनी तिडक उक्तायली। मुरगांव तालुक्यांतल्यान दिसाक फक्त एकूच फावट तांकां उदक येता आणि ह्या उदकाचेर लोकांक दीस काडचे पडटात। उदक्या खात्याक हाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा। मोरजेच्या विठ्ठलदास वाड्यार आयतारा रातीकडेन थळावे लोक आणि दिल्लीच्या पर्यटकां मदीं झगडे जाले। पर्यटकान रस्त्यार गाडी आडयिल्ल्यान थळावे लोक चाळावले। आपूण दिल्लीचो पुलीस, तुमी जाय ते करात अशी धमकी पर्यटकान थळाव्या लोकांक दिली। ताका लागून थळावे लोक आनीकूच ताळवाले। घडणुकेची म्हायती मेळटकीच पुलीस निरीक्षक विक्रम नायकान घडणूक स्थळाचेर पावून हे प्रकरण यशस्वीपणान मिटयले। मोरजेच्या विठ्ठलदास वाड्यार आयतारा रातीकडेन थळावे लोक आणि दिल्लीच्या पर्यटकांमदीं झगडे जाल्ले तुमी पळोवपाक शकता। पर्यटकान रस्त्यार गाडी आडयिल्ल्यान थळावे लोक थंय बरेच चाळावले। तो म्हणपाक लागलो, आपूण दिल्लीचो पुलीस, तुमी जाय ते करात। तेन्ना पर्यटकांचेर लोक आनीक चाळावले। ताका लागून थळावे लोकांनी थंय गर्दी केली, पूण पुलीस निरीक्षक विक्रम नायकान ही घडणूक स्थळार पावन हें थांबयलें। नामनेचे उद्देजक तशेंच विक्टर आल्कोन समूहाचे अध्यक्ष विक्टर आल्बुकेर्क हे आयतारा संवसाराक अंतरले। तांच्या कुडीचेर सोमारा सांतिनेज मसुंडेत निमणे संस्कार जाले। तांची भलायकी इबाडिल्ल्यान फाटले कांय दीस तांचेर मडगांवच्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आशिल्ले। आयतारा दनपारां तांकां मरण आयलें। मुख्यमंत्री दोतोर सावंत, विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत, राज्यसभा वांगडी लुइजीन फालेरो, उद्देजक मांगिरीश पै रायकर, गोवा चेंबर CII गोंय फांट्याचे अध्यक्ष स्वाती साळगांवकर, ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर आणि हेर मानेस्तांनी तांच्या मरणाचेर दुख्ख व्यक्तायलें। आयतारा एकूय दुयेंतीक मरण येवंक ना। मार्च म्हयन्यांत कोरोनाक लागून 6 जाणांक मरण आयले। 2 मार्चाक 3 दुयेंतीक मरण आयिल्ले। ह्या म्हयन्यांतले 2 दीस अशे आसा ज्या दिसा एकाय दुयेंतीक मरण येवपाक शकले ना। दुयेंती मेळपाचें प्रमाण सामकें उणें जालां। दुयेंतीक मरण येवपाचें प्रमाण मात उणें जावंक ना। दिसाक 1 वा 2 दुयेंतीक मरण येत आसा। आयतारा 973 चांचण्या उपरांत 14 दुयेंती मेळिल्ल्यान दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 1.43% पावलां। ते भायर 20 दुयेंती बरे जाला। दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.38% पावलां।
कालांगूट दर्यावेळेर 2,500 चौखण मिटराचेर झाडां कापून सैमीक वातावरण नश्ट करपाचें काम बंद करचो असो उलो कळंगूट मतदारसंघ फोरमाच्या अध्यक्षान मारला. ह्या बेकायदेशीर झाडां कापणीचेर ऑथॉरिटीन लक्ष दिवपाची गरज आसा अशी मागणी कळंगूट मतदाराच्या अध्यक्षान केला. सॉयल इरोजन जाता तशेंच झाडां आसल्यार मनशाचेर हावळ येवपाचो वाटावता. दुडवाच्या आशेक लागून कितेंय करपाक उपकारना अशें मॉनिकोन सांगलें. भायले लोक येवन गोंय काबार करपाच्या हावेसांत आसा तरी गोंयकारांक कांयच पडिल्लें ना. CRZ ह्या विशयाचेर कागाळ केली तरी कांय जाप दिना. पंच सरपंच न्हिदिल्ल्या जागे आसा अशें दिसता अशें मॉनिकोन सांगलां. गोंयांत टपाल मतदाना खातीर येवपी गोंय पुलिसांच्या भारतीय राखीव दळाच्या IRB 100 पुलीस कर्मचाऱ्यांनी बस प्रवास न्हयकारून स्वताचो खर्च करून विमान आनी रेल्वेंतल्यान गोंयांत येवपाचें थारायलें. ते आयतारा सांज मेरेन गोंयांत पावले. गोंय ते उत्तर प्रदेश हो सुमार 2000 किलोमिटराचो प्रवास करून आयिल्ल्या कर्मचाऱ्यांनी आपणाक जाल्लो त्रास सांगलो ते आयकून तांच्यांनी स्वखर्चान येवपाचें थारायलें. जाल्यार 25 जाण गोंयांत विमानांत शेनवारा दाखल जाले. 75 जाण आयतारा सांज मेरेन रेल्वेन येवपाचे आशिल्ले. बसींतल्यान येवपी कर्मचारी 9 मार्च मेरेन गोंयांत पावतले अशी म्हायती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळी. पणजे नुस्त्या बाजारांत गिरायक कमी आसा. हेर दिसांनी मात नेमा प्रमाण गर्दी आसता अशें नुस्तेकारांनी सांगलां. कोरोना महामारीत पणजे नुस्त्या बाजारात गिरायक कमी येताले. आतांय बीन तीच परिस्थिती आसा अशें नुस्तेकारांचें म्हणणें आसा. नुस्त्यांचें मोल कमी आसा. बारीक नुस्तें कमी मोलान विकतात तर मोठ्या नुस्त्यांचें मोल मातशें केन्ना केन्ना वाडटा. गिरायकां पयलीं सारकी येनात अशें नुस्तेकार सांगतात. सोमारा पणजे नुस्त्या बाजारांत गिरायक कमी आसतात. हेर दिसांनी मात नेमा प्रमाण गर्दी आसता अशें नुस्तेकार सांगतात. कोरोनाक लागून कदंबा महामंडळाच्यो खुबश्यो बशी महाराष्ट्रांत वचपाच्यो बंद जाल्ल्यो. प्रवाशांचो उणाव आनी कोरोनाच्या निर्बंधाक लागून बशी बंद दवरिल्ल्यो. पूण आतां कोरोनाचो संसर्ग उणो जाल्ल्यान सगळ्यो बशी परतून सुरू केल्यात. ताका लागून लोकांक आतां कोल्हापूर, मिरज, सांगली, सातारा, रत्नागिरी ह्या सारक्या शारांनी बसीन प्रवास करपाक शक्य जातलें. सध्या महाराष्ट्रांत एसटी महामंडळाचो संप सुरू आशिल्ल्यान गोंयांतल्यो कदंब बशी शहरांतल्या मुखेल बस स्टँडाचेर वची नासतना भायल्यांतल्यान वयतल्यो. मोपा लिंक रस्त्याचें काम नेटान सुरू आसा. एके वटेन पीडित शेतकाऱ्यांनी लिंक रस्त्या खातीर जमीन संपादन केल्ली प्रक्रिया बेकायदेशीर आसा असो न्यायालयांत अर्ज दाखल केला आनी ताची सुनावणी 25 मार्चाक आसतली. जाल्यार दुसऱ्या वटेन वारखंड पंचायतीन कारखान्याक काम बंद करपाची नोटीस धाडिल्ली. त्या आदेशाक पंचायत संचालनालयान स्थगिती दिली आनी ताची सुनावणी 15 मार्चाक जातली. ह्या दोनूय सुनावणेक वेळ वगडाय नासतना सरकारी यंत्रणेचो वापर करून मोबायल लिंक खातीर लाखांनी झाडां कापून उडयली. पीडित शेतकारांनी राग व्यक्त केला. दिवचलच्या सरवंट वाठारांत जाल्ले व्हॉलीबॉल सर्तींत वेलिंगाचो समर वॉरियर्स पंगड चॅम्पियन थारलो. फायनलींत ह्या पंगडान मेर्शेच्या KK बॉयज पंगडाक हरयलो. सरवंट फ्रेंड सर्कल स्पोर्ट्स अँड कल्चरल असोसिएशनान ह्या सर्तीचें आयोजन केल्लें. ही सर्त सवणच्या भाटले मैदानाचेर जाली. समर वॉरियर्स आनी केपें पंगडा मदीं फायनल मॅच जाली. फायनलीक खेळा मोग्यांनी खूब गर्दी केली. मुखेल सोयरे म्हणून युवा उद्देजक प्रणव झांटये जाहीर आशिल्ले. हेच मानेस्तां मदीं आदले व्हॉलीबॉलपटू महेश कडकडे, थळावे पंच वांगडी गोकुळदास सावंत, प्रवीण सावंत, डॉक्टर नवसू सावंत, दत्ताराम सावंत आनी हेर हाजीर आशिल्ले. KK बॉयजांक सेगीत तिनूय सेटांनी हारोवन ट्रॉफी आनी 1 लाख रुपया इनाम जोडले.
बाणावलेचो जेडन गोमिस पेरेरा हो विद्यार्थी युक्रेनाच्या सुमी वाठारात शिरकला. ह्या वाठारात बॉम्ब हल्ले सुरू आशिल्ल्यान तो केन्ना पावत हें सांगप कठीण जालां. युक्रेनान शिरकल्ल्या 21 विद्यार्थ्यां मदले 17 विद्यार्थी गोंयांत पावले आनी 3 विद्यार्थी येता त्या 2 दिसांत पावतले अशी माहिती NRIच्या फाट्यान दिला. इतले मजगती आनीक 4 विद्यार्थी आयतारा भारतात पावले. कृष्णा मिस्त्री, दीपिका पाटील, प्रताप महिमा, मोनिका आणि चैताली सांसगिरी हे विद्यार्थी भारतात पावल्यात. आता फक्त गोंयचे 4 विद्यार्थी पावपाचे आसात. ह्या विद्यार्थ्यांक गोंयांत हाडपा विशीं सरकार विदेश वेव्हार मंत्रालयाच्या संपर्कात आसा. सांखळेच्या गुरुदास गांवस विद्यालयान आयोजीत केल्ले टेनिस बॉल क्रिकेट सर्तीत केरीच्या स्वामी विवेकानंद हायस्कुलान जैत जोडले. टेनिस बॉल क्रिकेट संघटनेच्या सहकार्यान शिक्षकां खातीर हे क्रिकेट सर्तीचे आयोजन केल्ले. 4 आनी 5 मार्च मजगती पर्येंतल्या खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयाच्या खेळा मैदानाचेर ही सर्त जाली. ह्या सर्तीन गोंयभरांतल्या 32 शाळांनी वांटो घेतिल्लो. विविध उच्च माध्यमीक विद्यालयाक दुसरे इनाम फावो जाले. बक्षीस भेटवण सुवाळ्याक आदले आमदार तशेंच पर्येचे आमदार प्रतापसिंह राणे हजर आशिल्ले. मोहालींतल्या पयल्या टेस्टीन भारतान श्रीलंकेक 1 डाव आनी 222 धांवड्यांनी हरयले. भारताच्या ह्या जैतांत अष्टताशी खेळगडो रवींद्र जडेजान व्हडलें योगदान दिलें. ताणें 175 धांवड्यो करून भारताचो स्कोर 574चेर पावयलो. तशेंच बॉलिंगेंत ताणें 9 विकेटां घेवन भारता खातीर जैत सोंपें केलें. भारतान आपलो पयलो डाव 574 धांवड्यांचेर घोशीत केलो. बॅटिंग करपा खातीर मैदानांत देंविल्ल्या श्रीलंकेच्या खेळगड्यांनी पयल्या दिसा 43 ओव्हरींत 108 धांवड्यो काडिल्ल्यो. दुसऱ्या दिसा 174 धांवड्यो काडल्यो. तांच्या पयल्या डावात पाथुम निसंका सोडल्यार एकूय खेळगडो बरो खेळोंक ना. ताणें 133 बॉलांत 19 चौक्यांनी 61 धांवड्यो केल्यो. शिवोले वडान वाजपी संगीत रचण्याचो आवाज बंद करचो अशी मागणी भुरगीं, पालक आनी शाळेच्या मुख्याध्यापकान सरकाराक केला. फाटल्या सावन बोर्डाच्यो परीक्षा फाल्यां सुरू जातल्यो. ह्या व्हडा संगीताचो भुरग्यांचेर वायट परिणाम जाता अशें पालकांनी सांगलां. रातच्या वेळार वाजपी म्युझिकाक लागून भुरग्यांची न्हीद पुराय जायना आनी सकाळीं उसरा जाग आयिल्ल्यान तांकां त्रास जाता अशें गांवच्या लोकांचें म्हणणें आसा. सरकाराच्या CZMP आराखड्याक शापोरांतल्या नुस्तेकारांक संघटनेचो तशेंच थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला. सरकारान बेगोबेग हो प्रश्न सुटावो केलो ना जाल्यार संयुक्त राष्ट्राच्या समिती कडेन पावयतले अशें मायकल डिसोजा बायोडायवर्सिटी संघटनेचो अध्यक्षान सांगलां. ह्या आराखड्याक शापोरांतल्या नुस्तेकार संघटनेचो तशेंच थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला. सरकारान बेगोबेग हो प्रश्न सुटावो केलो ना जाल्यार संयुक्त राष्ट्रांच्या समिती कडेन पावयतले अशें मायकल डिसोजा बायोडायवर्सिटी संघटनेचे अध्यक्षान सांगलां. राजन घाटे, संजय बर्डे आनी सत्यवान हरमलकर आनी बलभीम मालवणकर हाजीर आशिल्ले. आदलो क्रिकेट खेळाडू आनी कर्करोगाच्या दुयेंतांतल्यान बरो जाल्लो युवराज सिंह हांच्या UV कॅन फावंडेशन, SBI फावंडेशन आनी गोंय सरकार हांच्या जोडपावलान गोंयांत 8 मार्च बायलां दीस निमतान डिजिटल माध्यमांतल्यान गोंयच्या 6 वाठारांनी स्तन कर्करोग तपासणी शिबीर आयोजीत केला. स्तन कर्करोगाची बेगीन आनी नियमीत तपासणी करप हो ह्या शिबिराचो मुखेल हेतू आसा. 8 मार्च 2022 ह्या दिसा स्तन कर्करोग तपासणी शिबीर गोंय शिक्षण संचालनालय पर्वरी, सरकारी महाविद्यालय केपें, PES कॉलेज ऑफ एज्युकेशन फोंडा, न्यू एज्युकेशन हायस्कूल पेडणेम, वेदांता इन मार्सेल,
आणि भौशीक भलायकी केंद्र काणकोण हांगा NCD शिबीर जातलो। अशा 6 वाठारांनी ही शिबिरां जातली। ही शिबिरां सकाळी 10 ते दनपार 2 मेरेन चलतली। राज्य महामार्गा सकयल्यान दिवचलच्यान वचपी बायपास रस्त्यामदी येवपी वाठादेव न्हंयेचेर मिनी पूल बांदपाच्या कामाक सुरवात जाल्या। बायपास रस्त्याच्या कामाक लागून रस्त्याची माती आनी फातर न्हंयेंत कोसळटाले, देखून न्हंय पुरात म्हणून भंय निर्माण जाल्लो। हाका लागून न्हंयेंत आसपावपी जिवांचेर संकट आयिल्लो। मात मिनी पुलाचें काम हातान घेतल्या उपरांत न्हंये वयलें संकट आतां टळ्ळां। फाटले 6-7 म्हयने जाले नावेले आनी दवर्ले वाठारांतल्या लोकांक इस्पा भायर उदकाची बिलां येतात। आदींच उदक सारकें येना, तातूंत उदकाची बिलां लेगीत तांकां 6 म्हयन्यां उपरांत येतात। चड बील आयिल्ल्यान नावेले दवर्ले वाठारांतले लोक चाळावल्यात। वेंचणुके उपरांत सगळ्यांक नेमान उदकाची बिलां दर म्हयन्याक येतली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें खरें, पण आजून तशें कितेंच जायना अशें लोक सांगतात। म्हयन्याची बिलां वेळार दिना जाल्यार भौशीक बांदकाम खात्यान वचून आंदोलन करतले अशी शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिल्या। पेडण्याचे लोक उदका खातीर सद्याक वळवळे काडटात। उदका पुरवण नेमान जायन नाशिल्ल्यान लोकांचे बरेच हाल जाल्यात। पिवपा खातीर सोडूनच दियात, रांदपाक तशेंच हेर कामां खातीरूय उदकाचो उणाव आसा। उदक नाशिल्ल्यान थळावी बायलां सामकी तिडकल्यात। नळाक उदकूच ना। थळावो लोकप्रतिनिधी उदकाची प्रस्न सुटावो करतलो म्हणून सांगतालो, पूण तो अपयशी थारला। ह्या विशीं कितलेशेच फावट कागाळ केली, पूण कोणूच काना मनार घेवपाक तयार ना अशें थळावी बायलां सांगतात। दुसरे वाटेन टँकरान उदकाची पुरवण जाता अशें सांगून उदका पुरवण खात्याचे अधिकारी वेळ मारून व्हरतात। प्रत्यक्षात उदक कांय मेळना। सद्याक पेडणे लोक माऊली देवस्थानाकडचे आशिल्ल्या तळयेच्या उदकाचेर निबून आसात। हवामानात जाल्ल्या बदलावाक लागून आंबो तशेंच काजूच्या पिकावळीक फटको बसला। फेब्रुवारी म्हयन्यामेरेन शिंयाचें वातावरण आशिल्ल्या कारणान तशेंच कांय दिसां पयलीं पावस पडिल्ल्यान आंब्याच्यो आनी काजूचो मोहर गळून पडला। 8 मार्च ते 10 मार्च मेरेन परत गोंयांत पावस पडूं येता अशी शिटकावणी पणजे वेधशाळेन दिल्या। बंगालच्या खाडीत उण्या दबावाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान हवामानात बदल जाला आनी ते खातीर गोंयांत पावस पडूं येता। हे फाटभुंयेचेर आंबो, काजू, सुपारी तशेंच हेर हंगामी पिकावळ इबाडपाक शकता असो फटको ह्या पिकावळींचेर बसपाक शकता। तामिळनाडूच्या त्रिची वाठारांतल्या नागपट्टम गांवांत वर्सुगू परंपरे प्रमाण वालंकणी सायबिणीची कार रॅली हालींच जाली। कोरोना महामारीक लागून वेंचीक भाविकांच्या हाजेरीत ही प्रथा गांवकारांनी पाळली। वालंकणी सायबिणीच्या 10 दिसांच्या फेस्ताच्या काळात ह्या कार रॅलीचे आयोजन भाविक दर वर्सा करतात। 11व्या दिसा देवीक फुलांची आर्गां ओपून फेस्त सोंपता। ह्या काळात संवसाराभरांतले भाविक सायबिणीचें दर्शन घेवपाक येतात। मात कोरोना महामारीक लागून भाविकांक सायबिणीचें दर्शन घेवपाक मेळूंक ना अशी माहिती दर्शन घेवपाक गेल्ल्या भाविकांनी दिल्या। पणजे बाजारकार मंडळातर्फे आयोजित 76वी श्री सत्यनारायण महापूजा उत्सवाक सोमारा दनपारच्या 1 वरांचेर महापूजेक आरंभ जालो। सांजे 4 वरांचेर पणजेच्या श्री महालक्ष्मी आरती मंडळातर्फे आरती, 5 वरांचेर नाचू किर्तनाचे रंगी, सुश्राव्य कीर्तनाचो कार्यक्रम, 7:30 वरांचेर पावणी जातली। जाल्यार मंगळारा सांजे 7 वरांचेर गोमंत गंधार प्रस्तुत स्वर आनंदे ही मराठी भावगीत भक्तिगीतांची कार्यावळ जातली। सोमारा 7 मार्चाक दनपारची 1 जातकीच पणजे बाजारांतली सगळीं दुकानां बंद आसतली अशें पणजे बाजारकार मंडळान सांगलां।
आंब्याचो हंगाम सुरू जाल्ल्यान गोंयच्या बाजारांनी आंब्याची रास पळोवपाक मेळटा। आंब्याच्या दरांनी मात तेंगशी घातला। हापूस आनी सिंधू आंबे 1500 रुपया डझन जाल्यार तोरां 100 रुपयाक 5। पूण लोक मोल पळयनासतना तोंडाची रूच भागोवपाक गोंयकार उमेदीन आंबे खरेदी करतात। हापूस ह्या जातीच्या आंब्याची रूच एकदम बरी। फळ पिकल्या उपरांत ते 10 ते 15 दीस मेरेन बरें उरता। ताका लागून ह्या जातीच्या फळांची निर्यात करतात। रत्नागिरी वाठारांत जावपी हापूस आंबो बऱ्या प्रतीचो अशें लोक मानतात। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तामिळनाडू हांगा ह्या जातीच्या आंब्याची लागवड बऱ्या प्रमाणात जाता। तर तुम्ही पयलीत गोवा टॉप 25 ची ही बुलेटिन। मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।